नरेंद्र मोदी हांणी तांकां नमळायेन अभिवादन केलां। नवी दिल्लींत ह्या निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या फुडाऱ्यांनी भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या पुतळ्याक फुलां ओंपून आर्गां ओंपल्यात। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे कायदे पंडित आशिल्ले, अर्थतज्ञ, प्रगाढ विचारवंत आनी समतावादी सामाजीक वेवस्थेचे कट्टर पुरस्कर्ते आशिल्ले। वंचित आनी असुरक्षीत घटकांच्या उत्थाना खातीर तांणी जिवीतभर समर्पीत आनी इतिहासीक योगदान दिलां। असमानता पयस करपाचो मार्ग दाखयतनाच भारताची लोकशाय मुल्यां आनी संविधानीक अधिकार तांणी बळिश्ट केल्यात। बायलांच्या शिक्षणात आनी तांच्या अधिकारांक प्राधान्य दीत तांणी समाजाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर महत्वपूर्ण योगदान दिलां। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांचे भोवआयामी योगदान फुडले पिळगेक देशसेवा आनी उदरगती खातीर प्रेरणादायी आसतले। तांचे आदर्श आपणावन न्याय, सर्वसमावेशक आनी प्रगतशील राष्ट्र घडोवपाची प्रतिज्ञा करपाचें आवाहन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हे निमतान केलां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत समाज माध्यमावेल्यान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांचे यादीक आर्गां ओंपल्यात। भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या जयंती निमतान पणजेंतल्या डॉ. आंबेडकर उद्यानांत खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी समेस्त गोंयकारांचे वतीन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांकां आर्गां ओंपलीं। तांणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या मोलादीक योगदानाचो नियाळ घेवन तांणी दाखयल्ल्या वाटेन वचप हीच खरी श्रद्धांजली थारतली अशें सांगलें। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या ह्या यादीस्त आमी आंबेडकर भवन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन हे पर्वरी जे खूप दिसाचो डिमांड आमच्या सगळ्या लोकांचो आशिल्लो, त्याचो आज फाउंडेशन स्टोन आमी घातला। आमच्या सगळ्या खातीर ही गौरवाची गजाल आसा। आज म्हाका दिसता फुडल्या वर्सभराच्या भितर हे पूर्णत्वास येतले। खासा करून आमी फुडल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या निमित्तान ताचे उक्तावणूय करपाचे। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचो मंत्र एड्युकेट, एज्युकेट आनी ऑर्गनायज हो सातत्यात लोकांच्या मुखार दवरता आसतना शिका, संघर्ष करा आणि एकत्र या मंत्राच्या सकयल आमी हे फॉलो करप ही काळाची गरज आसा। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचो जीवन आणि तांची लिगसी हातूंतल्यान प्रेरीत जावन आमच्या पुराय समाजातल्या सगळ्या भुरग्यांनी पुढे येवप ही काळाची गरज आसा। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आयच्या जयंतीच्यो हांव खूप खूप शुभेच्छा दिता आणि अनंत काळ त्यांचे कार्य हे आमच्या स्मरणात दवरपा खातीर आम्ही सगळ्या जणांनी या समाजातील विविध घटका खातीर कार्यरत रावचे हीच खरी श्रद्धांजली बाबासाहेबांक आसतली। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या जयंती निमतान म्हापशा मरोड वाठारांत तुळशीराम सभाघरात खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। शब्द शारदा परिवार आनी ऑल गोवा डिजिटल जर्नलिस्ट असोसिएशन हांच्या जोडपालवान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळींत म्हापशेच्यो नगराध्यक्षा दिक्षा मायणकर, आदले नगराध्यक्ष सुधीर कांदोळकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। ह्या वेळार डिजिटल माध्यम मळाचेर मोलादीक काम केल्ल्या माध्यम प्रतिनिधींचो मानेस्तांच्या हस्तुकी भोवमान जालो। नगराध्यक्षा दिक्षा मायणकर हांणी ह्या कार्यावळींत उलोवप केलें। पुणे नगरपालिकेच्या वतीन लेगीत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांची 135वी जयंती व्हडा श्रद्धेन मनयली। ह्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण फोंडेचे नगराध्यक्ष वीरेंद्र ढवळीकर, आदले नगराध्यक्ष रितेश रवी नाईक, आदले नगराध्यक्ष आनंद नाईक, नगरसेवक आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। नगराध्यक्ष वीरेंद्र ढवळीकर आनी मानेस्तांनी डॉ. आंबेडकर हांच्या अर्द पुतळ्याक फुलां घालून तांकां आर्गां ओंपलीं। नगराध्यक्ष वीरेंद्र ढवळीकर हांणी आपल्यो भावना उक्तायल्यो। आज जो आमकां अधिकार मेळ्ळा तो आमच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरा लागून मेळिल्लो आसा। तांच्यांनी आज तांकां संविधानाचो शिल्पकार आमी वळखतात। तांच्यांनी आपल्या उच्च शिक्षणाच्या बळाचेर समाजाक जो अन्याय जातालो आनी जो समाजान भेदभाव आशिल्लो तो प्रत्येक नागरिकांक एक समान हक्क आनी कायदो मेळचो म्हणून तांच्यांनी मोठो लढा दिलो। आणि आज प्रत्येकान तांचे विचाराचेर आमी सगळ्यांनी मुखार वचपाक जाय। धर्माचेर जातीचो भेदभाव न करता मुखार वचून आमी आमचो देश सुदारपाक मुखार वचपाक जाय।
गोंय सरकाराच्या उजो पालोवपी आनी संकटकालीन सेवा संचालनालयाच्या वतीन आयज राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दीस मनयलो. पणजेच्या सांतिनेज वाठारांत फायर फोर्स ट्रेनिंग ग्राउंडाचेर हो सुवाळो जालो. कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हजर आशिल्ले, जाल्यार राज्याचे मुखेल सचिव डॉ. व्ही. कांदावेळू हे मानाचे सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. कर्तव्य करीत आसतना आपल्या जिवाचो बळी दिवपी अग्निशमन दळाच्या जवानांक ह्या वेळार मानेस्तांचे हस्तुकी पुष्पचक्र घालून आर्गां ओंपलीं. ह्या वेळार उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी संचलन करून मुखेलमंत्र्यांक मानवंदना दिली. संकश्ट काळांत उजो पालोवपी आनी लोकांचे जीव वाटोवपी कौशल्य दाखोवपी वेगवेगळी प्रात्यक्षिकां ह्या वेळार जवानांनी सादर केली. अग्निशामक दळाच्या जवानांची मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत तोखणाय केली. हे दळ अर्विल्ल्या तंत्रज्ञानान सज्ज करपाचो सरकाराचो भर आसा अशें तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. सेफ स्कूल, सेफ हॉस्पिटल, फायर सेफ सोसायटी अँड टुगेदर फॉर द फायर प्रिव्हेन्शन या थिमीच्या खाला आयचो हो कार्यक्रम आणि फुडल्या 8 दिवसाचे अवेअरनेस कार्यक्रम पुराय गोंयभर आमी वेगवेगळे कडेन घडोवन हाडपाचे आसा. ह्या कार्यक्रमात फायर सेफ्टी आणि ताची रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली फक्त ही फायर डिपार्टमेंटा कडेन ना, तर ताची पुराय जबाबदारी जी आसा ही गोंयच्या जनते कडेन, सगळ्या हॉस्पिटल्स आसतले, इंडस्ट्री आसतले, ह्या सगळ्या लोकांकडे आसा. हे सगळ्या जाणांनी आमी याद दवरची आणि या सगळ्या फायर सेफ्टी विकात आमी वांटेकारी जावचे. आमी सातत्यात न्यू फायर स्टेशन सांगे आणि धार बांदोडा हांगासर एस्टाब्लिश करपाचे आसा आणि या निमित्तान बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर राज्यात दिवचे हाच्या खातीर आमचो सातत्यात प्रयत्न आसता. आमी पळयता की गोवा फायर सेफ्टी अँड डिझास्टर रेजिलियंट स्टेट जावची हाच्या खातीर आमी सेफ्टी अवेअरनेस आणि ह्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी पुराय फायर सेफ्टीच्या बरोबर लोकांनी घेवचे हे हांव लोकां कडेन मागता. आणि इंडस्ट्री आणि टुरिझम सेक्टरांतल्या लोकां कडेन मागता की सदोदीत तुमी सरकाराक सहकार्य करचे. सरकार सातत्यात अशा पद्धतीच्यो फायर इन्सिडेंट सर्टिफिकेट दिता आसतना आयदर एकदा आमी म्हणटा इज ऑफ डुईंग द रिस्पॉन्स, इज ऑफ डुईंग सर्विसीस हाच्या खातीर तुमकां सहकार्य करपाक तत्परतेत आसता. पण म्हाका दिसता इंडस्ट्रियल सेक्टरांतले, टुरिझम सेक्टरांतले हांच्यांनी फायर लॅप्सीस खंयसरूच जावच्यो न्ही आणि अशा पद्धतीचे फायर इन्सिडंट जावचे न्ही हाच्या खातीर आपल्या परीनूय बी सरकाराक आणि फायर डिपार्टमेंटाक सहकार्य करप हे तत्परतेत तितकेच गरज आसता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मानून घेतिल्ले नारी शक्ती वंदन अधिनियम म्हळ्यार बायलां आरक्षण विधेयक हे देशाच्या राजकारणांत आनी समाजकारणांत मिलाफातर थारतलो असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. 2029च्या लोकसभा आनी विधानसभा वेंचणुके उपरांत हें आरक्षण देशांत पुरायपणान चालीक लागतलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. पणजेंत एका कार्यावळी उपरांत खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक मुखेलमंत्री जाप दिताले. न्याय आणि हक्क हो आमकां डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्यांनी दिल्लो. बट आयज पर्यंत जो न्याय आणि हक्क आणि समानता ह्यो महिलांक अजूनही मेळूंक नासले. ते दिवपाचें काम जर कोणी केलें जाल्यार मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केलें आणि ताका 33% आज रिजर्वेशन दिता. 2029च्या लोकसभा आणि विधानसभेने आमकां हें पळोवपाक मेळटलें. म्हणून हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें अभिनंदन म्हणटा आणि त्याच बरोबर म्हज्या सगळ्या महिला भयणी हांव खूब खूब तांचें अभिनंदन करता. पयले फावटी हेज्या व्हडल्या संख्येत जो लोकसभा आणि विधानसभेत पावतले. महिलांच्या खातीर आमी जें म्हणटा की विविध कार्यक्रम राबोवपाचे आसता, जी बिल्स पास करपाची आसा तितून ती अग्रेसर आसतली. ज्या निमित्तान म्हणजे आमी म्हणटा की इट इज एन वुमन लॅड गव्हर्नन्स हे जावपा खातीर ताचो खूब मोठो फायदो जातलो. अँड वुमन लॅड गव्हर्नन्स वील लीड द कंट्री, वील लीड द स्टेट इन फ्युचर in different sectors, political, economical, social sectors. हातूर आमकां वुमन लीड करता आसतना दिसतली. अमेरिका आनी इराण हांचे मदीं सुरू आशिल्ल्या तणावाच्या फाटभुंयेर भारतीय ध्वज आशिल्लें जगविक्रम हें जहाज होर्मुझे सामुद्रधुनी पार करून भारता कडेन मार्गस्थ जालां. सुमार 20,400 मेट्रीक टन LPG घेवन हें जहाज आयज कांडला बंदरांत पावतलें. ह्या जहाजान 11 एप्रील दिसा होर्मुझची सामुद्रधुनी पार केल्ली. जहाजाचेर आशिल्ले सगळे 24 खलाशी सुखरूप आसात. जगविक्रमच्या आगमनाक लागून देशांतर्गत बाजारपेठेत LPG रांदपाच्या गॅसाची पुरवण सुरळीत जातली अशें केंद्रीय नागरी पुरवण मंत्रालयान म्हळां. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.